Giêsu amcha sonya sodoi amka pakyang dunya umrut amcha jiwacha Yesomya amcha Detor vini Yabui tola Toron diucha Moshakula Nasaudi Solinaka Adão Nivin Patokele Sorgi Chada Deva Dample Utte Kuru Potute Evegi Tuye. आमीन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, आयज भगवान फ्रांसीस सेवेराच्या 99 दीस आणि आयचो विशय धर्मामध्ये संवाद. वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकां सांगाता आमी समाजान जियेता. अशें आसतना एकामेका बरे नदरेन पळोवन आनी एकामेका सांगाताक घेवन समाजांत बरेपण हाडूंक चड गरजेचें. असले मौन आनी कालीस रुजून येवंक धर्मामध्ये संवाद एक व्हड उपाय. जेजूचो करो पाटलावदार कसो आमचेर आड नात ती आमच्या बागा आसात. असले मौन घेवन भगवंत फ्रांसीस सावेर आपलो मिशनरी वावर करतना जाता ते परी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां सवे बरे संबंद बांदूंक आवरलो. जंय आमी रावता वा जंय आमी वावर करता थंय दुसऱ्या धर्माच्या मनशांतय आमी बरेपणान वागूंक आनी असो जिविताचो संवाद सदांच चालू दवरूंक आमचो आस्कारी आमकां प्रेरणा दिता. तर आयज आमकां सगल्यांक भोव करून पिलरचे संस्थेच्या मिशनरांक असलेच कालीस मौन दी म्हूण ह्या मिसाच्या भेटेंत विनम्रतेन देवा लागीं मागुया. सगल्यांनी व्हडल्यान म्हणजे हांव पातकी सोर पुजा देवा आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें ते सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. Sumia kakluko, sumia kakluko, Krista kakluko, Krista kakluko, sumia kakluko. Sumia kakluko.
प्रार्थुया. सोरपदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलेलीं ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगळी मेळोशी कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आपूण आतेनान तांची वाट पळोवन रावलो आनी हें शार कुड्ड्या देवाच्या मुर्त्यांनी बोलोलें पळोवन तो सगळोच कांटाळ्ळो. जी देवा लागीं आनी देवाक बसतल्या कोडे तो देवस्थानांत भासाभास करतालो आनी तशेंच चौकेर थंयच्यान येता वेता कोडे वाद विवाद करतालो. थोडे इपिकुरी आनी स्तोकी तत्वगिन्यानी ताचे लागीं हुजत करताले. कांय जाण अशें म्हणटाले, हो बडबड्यो कितें सांगूंक सोदता. दुसरे कोण म्हणटाले, तो एका पोरक्या देवा देवीचें जोडें पोरगोट करता दिसता. कारण पावलू जेजूचो आनी पोनोज्योतपणाचो तांकां प्रचार करतालो. ताणें पावलूक धरून आर्योपागाचे महासोबे फुडें व्हेलो आनी ताचे लागीं विचारलें, तूं नवे शिकवणेचो प्रचार करताय ती कसली ती आमकां सांगशी. तूं सांगताय तांतल्यो थोड्यो वस्तू आमकां आठव्योच लागतात म्हणटच आमी तांचो ओत कितें तो जाणा जावंक सोदता. सगळीं आतेनकारां आनी शारांत वस्तेक रावपी बायलो लोक नव्या नव्या कल्पनाची खबर सांगूंक वो आयकूंक आपलो वेळ सारतालो. पावलू आर्योपागाचे महासोबे फुडें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगळेंच वाटेन तुमी एकदम दोन पाळपी मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना अनवळखी देवाक हो बरयलोलो नामलेख आसलोली एक वेदी हांवें देखली. बरें तर तुमी वळखनासतना बसतात तोच देव हांव तुमकां परगट करता. संवसार आनी ताचे भितर आसाय तितलें रचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावून मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कित्याचीच आपणाक गरज आसा म्हूण मनशाची सेवा चाकरी तो घेना. उरफाटी सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगळ्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरून एकाच मनशांतान सगळे मनशांकूल ताणें उत्पन्न केलें. हे भायर एक एक राष्ट्र कितलो काल तोगचें तें ताणें थारायलें आनी त्या त्या राष्ट्राच्या देशांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सासपून सासपून जाल्ले पोरी मनशांनी आपणाक सोडून काडूंक देवान अशें केलें. तरी तो आमचे तान पयस ना, कित्याक ताचे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. अशेंच तुमच्या मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां. आमी सगळीं खरेपणी ताची भुरगीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या पुस्तकाने
काळजाक जागयचेले नव्या जिवान ते भरचेले पुस्तकांतल्या पानां पोंदां देवा उतर तुजे मेल्ले तानेलो जीव म्हजो रोखड्या रोखडो बरोन आयलो उतरामध्ये उतर जिवे देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्ल्या काळजाक जागयचेले नव्या जिवान ते भरचेले Sorvesporak zoi zoi Sorvesporak zoi zoi Sorvesporak zoi zoi Sorvesporak zoi zoi Sor ani somsar Evdin sortole Udeva utor Sasna utole Sorvesporak soi soi Sorvesporak soi soi Sorvesporak soi soi Sorvesporak soi soi सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं चे सवें आसूं मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया जुवान ताका म्हणलें गुरुजी आमचो पाटलाव करिनासलेलो एक मनीस तुज्या नांवान देवचार काडटना आमी देखलो आनी आमचो पाटलाव करिना म्हणून ताका आमी मना केलो पूण जेजून म्हणलें ताका मना करूं नाकात कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करतीत ती केन्नाच रोखडी म्हजेर वायट उलोवची नात तर आमचेर आड नात ती आमचे बागा आसात हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमी क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण कोणूय तुमकां एक पेलो बोर उदक पिवंक दितीत जाल्यार तांची मजुरी तांकां मेळोन आसतना उरची ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान क्रिस्ता आयज आमी शुभ वर्तमानाचेर आनी उपरांत पयल्या वाचपाचेर नियाळ करुया भाव भयणीनो ह्या दिसांनी आमी फ्रांसीस शावियर ह्या आमच्या पात्रोनाची परबेक तयार जाता शुभ वर्तमानान जें आमी आतांच आयकलां जेजू आपल्या शिसांक सांगता एकलो शिस्त जुवांव ताका सांगता गुरुजी आमचो पाटलाव करिनासतालो एक मनीस तुज्या नांवान देवचार काडटना आमी देखलो आनी आमी ताका मना केलो आनी जुवांव रावता आनी सगळे शिस्त रावता बरें केलें एकदम बरें केलें एकदम बरें केलें असल्या मनशांक आमी लागीं दवरूंक फावना पयस पयस तुज्या नांवान देवचार काडटा जेजू तशें करिना जेजू तशें करिना जेजू आपल्या शिसांक सांगता ताका 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 मना करूं नाका कित्याक म्हज्या नांवान विस्मितां करीत ती केन्नाच रोखडी म्हजेर वायट उलोवची ना मना करिनाकात जेजू आपल्या शिसांक सांगता तुमी नॅरो मायंडेड जायनाकात तुमी ब्रॉड मायंडेड जाय कित्याक सगळीं मनशां देवान रचल्यात
आनी तांकां तुमी तांच्या लागीं उलोवयात, तांच्या लागीं तुमी डायलॉग करात. म्हणटच जेजू आपल्या शिसांक शिडकायता रुंद मनाची जावंक, नॅरो मायंडेड जायनाकात. हें चड गरजेचें आमकां, उदीक करून ह्या काळार आमी विशाल मनशां, आमचें मन रुंद, आमी सगल्या मनशां लागीं उलोवपी. थोडीं मनशां आमकां नाकात, काळी कातीची मनशां आमकां नाका अशें न्हय, गोरी कातीची बरी मनशां आमकां नाकात. कातीक लागून न्हय, कास्तांक लागून न्हय, खंयच्या कित्याकूच लागून आमी मनशां मदें अंतर करची न्हय. ही जेजूची शिकवण आयज आमकां शुभ वर्तमानांत ही आमी घेवया. जायते फावटी आमच्या मदें दुस्फोट जाता, कित्याक आमचे मदें गैरसमज आसा. हें सारकें करिना जाल्यार तें उदीक पास जाता. आयज संवाद म्हळ्यार डायलॉग, वो डायलॉग म्हळ्यार संवाद. काल आमी नियाळ केलो इनकल्चरेशन हाचेर. इनकल्चरेशन कित्याक जायतीं जाणां आयज इंडियेक आमकां क्रिस्तांवांक फॉरेनर्स म्हणटात. फॉरेनर्स खरेंच म्हणल्यार आमी फॉरेनर्स न्हय, कित्याक आमचो सोमी आसा तो एशियन. आमी ताचे शिश म्हणल्यार आमी ह्या गांवचे, ह्या देशाचे. सगळे देश आसा जे ते आमचे. म्हणटच ताचे भाशेन आमी जावया विशाल मनाचे, आनी आमी आमच्या गांवांत रिगतात तसले मनीस, दुसऱ्यां लागीं उलयतात तसले मनशां, दुसऱ्यां लागीं संवाद करतात तसलीं मनशां. आनी हाची एक देख आमकां पयल्या वाचपान मेळटा भाग्यवंत पावलू वरवीं. भाग्यवंत पावलू त्या अथेन्स हांगासर एक युनिवर्सिटी आसली, आरियोपागूस म्हळ्यार व्हडले व्हडले मनीस थंय आसले. आनी तो तांचे लागीं उलयता, तांची भास उलयता आनी तांच्या लेवलाचेर उलयता. हें दाखयता आमकां भाग्यवंत पावलू जिनियस आसलो, तांच्या लागीं उलोवंक जाणा आसलो. न्हयच अशिक्षीत मनशां कडेन जे आपली बोटां मारतात, निशाणी करतात, तसल्या मनशां कडेन उलोवंक सोंपें. पूण इंटलेक्च्युअल्स जे आसात युनिवर्सिटीन, आरियोपागूस म्हळ्यार ती युनिवर्सिटी, तांच्या मदें उलोवंक, तांच्या लागीं डायलॉग करूंक एकदम आवड. आनी अशेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानान, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. तांकां पयलो वाखाणटात, तुमी बरीं मनशां, आनी तुमी आल्तार केल्यार टू एन अननोन गॉड म्हणटा, त्या देवाक हांव परगट कोत्ता. तो देव म्हळ्यार हो देवाचो पूत मनीस जालो, आनी ताका मारलो, खुर्सार मारलो. पूण देवान ताका वयर उबारलो, जिवंत केलो, पुनर्जिवंत केलो. हें सांगोना फुडें सगळे ते इंटलेक्च्युअल्स आसात, ते सगळे प्रोफेसर्स, युनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, ते ताका सांगता, तूं सांगता पळय तें बरें आसा, पूण आमी आजुनूय कन्विन्स जावंक ना. फाल्यां यो, फाल्यां तुका आनीक एक पड आमी आयकतले, आनी मागीर आमी डिसायड करतले तूं सांगता पळय तें सारकें वो ना तें. भाव भयणीनो, हें आयकोना फुडें भाग्यवंत पावलू आनीक एक पावटी थंय वचोंक ना, नाच जालो. ते अथेन्साक काडलो, त्या शारांतसान नीट कोरिंताक गेलो, आनी कोरिंतांत वचून ताणें शुभ वर्तमान परगटलें चालत्या मनशांक, भावार्थ आसलेल्या मनशांक, जे देवाचेर भावार्थ दवरतात तसल्या मनशांक ताणें शुभ वर्तमान परगटलें. भाव भयणीनो, आमी देवाचे कृपेन आमकां शुभ वर्तमान मेळ्ळां, आमी तें मानून घेतलां. आमी आमच्या भावार्थाचेर केन्ना दुबाव वाडचो न्हय. आयज आमी
भगवान फ्रांसीस शावेराक मान दिता. तो आपल्या देशांसान स्पेन हांगसान इंडियेक आयलो 16व्या शेंकड्यान. आनी इंडियेक येतूच ताणें 10 वर्सां ही बरी खबर, जेजूची बरी खबर परगटली. कोणाक परगटली? गोंयांत ताची बेस आसली, तो सेंटर, केंद्र गोंयांत एकठांय जाताले. पूण गोंयांत तो चड रावंक ना. आमी ताका गोंयचो साहेब म्हणटात जायत, पूण गोंयांत चडसो रावंक ना तो. ताचें ध्यान मन आसलें तामील, फिशरी कोस्ट म्हणून आसा तामिळनाडू. आनी तो ती भास शिकलो. ती भास शिकलो. भाव म्हणून न्हू, आमची कोंकणी भास आसा तशी ती न्हय, ती 15 पावटी अवघड आमचे भाशे परस. पूण ती भास शिकलो. आमी मिशनारांचो पयलो कायदो आसा, आमी भास शिकोवंक. जंय आमकां वडील धाडटात त्या गांवची, त्या 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 वाठाराची भास आमी शिकता. आनी ते भाशेन प्रोफिशियन्सी मेळ्ळ्या उपरांत आमी देवाचें उतर परगटता, जेजूची बरी खबर तांकां दिता. हें करपाक भगवान फ्रांसीस शावेर आमकां एक नमुनो. भास शिकलो, त्या गांवची भास शिकलो. आपले भाशेन तांकां सांगूंक ना, तांची भास शिकतो तांच्याच भाशेन जेजूची बरी खबर तांकां परगट केली. भाव भयणीनो, आमकां देव आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आपयता, आयज आपयता. आमी फाल्यां दवरचें न्हय. ते आरियोपागूस पावलूक सांगता, फाल्यां यो, आमी तुज्या आमी आयकतल्यो, फाल्यां वचना. जेन्ना देव आपयता तेन्ना आमी देवाक आमची काळीज म्हूण उक्तें करया. कित्याक फाल्यां आमकां मेळटलो, फाल्यांचो दीस आमकां मेळटलो हें आमी खात्रेन सांगूंक जायना. जशें आमी जाणा, आतां आसलेलो मनीस आतांच ना जाता. म्हणटच आमी आमचें हें फुडें धुकलचें न्हय, पोस्टपोन करचें न्हय. आमकां देव आपयता, आमचें काळीज मन उक्तें करून देवाचें उतर घेवया. आनी ह्या आमच्या वाठारांत आमी बरीं मनशां जावं, वावरुया. बरीं मनशां म्हळ्यार कितें? भावार्थाचीं मनशां. हो भावार्थ आमी कोरण्यांनी दाखयता, न्हयच उतरांनी. आमच्या गोंयांत आमी एक उतर म्हणटा, आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार, आमचो जीव कोणाक नाका. आमी क्रिस्तांव जेजू भाशेन जावया, हें उतर घालुया. जेजू भाशेन जावया. रुंद मनाची, विशाल मनशां, भावार्थ कोरण्यांनी दाखयता तसलीं मनशां आमी जावंक वावरुया. हेंच करूंक आयज तो सेवा धर्म आमकां आपयता. तर भगवान फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन देवा लागीं मागुया कृपा. आमी जें आमी आमच्या बाप्तिस्माच्या दिसा घेतलां, देवाच्या दुस्मानाक आमी ना म्हळां आनी देवाक आमी हय म्हळां. देवाच्या कायद्या प्रमाणे आमी चलूंक, देव पवित्र आत्मा सुचयता त्या सुचोवण्या प्रमाणे आमी चलूंक, देवाक आमी भास दिल्या ती आमी सदांच आमी पाळूंक आमकां देवाचो आदार, देवाची कृपा ह्या मिसार मागुया. आतां उबी रावया आनी आमच्यो थोड्यो गरजो व्हडा मोगान आनी भावार्थान सर्वेस्पुरा देवा मुखार आमी दवरुया. आमचो जबाब जातलो, दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरचेक क्रिस्ती भावार्थाची स्वता शिकयतना दुसऱ्याय धर्मा भितर शिव वर्तमानाची बरी तत्वां लिपलोली आसात. हांची जागृताय हाडूंक आनी ह्या पोरी धर्मा मदें संवाद फुडें व्हरूंक क्रिस्ती भाव भयणाक तांणी उतर्जेवन दिवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाद तांकां मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्माक लागून उप्रासलेली झगडी केस्तांवां गैरसमज आनी वायटवे मन पयस करूंक उपाय घेवंक आनी त्या जाग्यार एकचाराचे भावपणाचे संबोध बांदूंक हाडचे दिशेन ताणें पावलांक मारून देवाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आधुनीक समाजांत अनीत आनी जायते वेगवेगळे वायट वाडत आसा तर सगळ्या धर्माच्या भावा भयणांनी एक मन घेवंक सांगाता रावंक अनितीचे निशेध मारूंक आनी बऱ्या कोरण्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरूंक बापाची मजत तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमच्या शेजार सामाऱ्याक वो वावराच्या जाग्यार दुसऱ्या धर्माच्या मनशां भेटताना ती वूय एकाच देवाची भुरगीं म्हूण वळखून घेवंक आनी दिसपटी जिवितांत बऱ्या उतरांचो आनी कोरण्याचो संवाद चलूंक दवरूंक जेजूचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. सुर्गींच्या बापा ही आसात आमची मागणी आनी हे आसात आमची चिंतना. फुडें व्हडा भावार्थान आमी ती तुज्या मुखार दवरल्यान तुवें ती आयकली म्हूण आमी तुका दिनवासता आर्गां दिता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वीसवर मानून घेवंक. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे परी
हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सर्व दरबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन खोश स्मरण सोसूंक बेचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुमिया जेजू, तुजें मरण आमी समोरुमताव, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतलें आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती आमी आनी तिच्या पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता
त्याच जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्ग पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. देव कितलो बरो मोगाळ ताणें आमकां व्हडांतलें व्हड देणें दिलां आनी तें म्हळ्यार आमचो भावार्थ जो फ्रांसीस शावेरा वरवीं आमकां मेळ्ळो. तो त्या देवाक आमी दिनवासुया आर्गां दिवया म्हणून आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजें धर्म म्हणलें हें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोबीची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचो सोडवणदार. तो आमकां वेगवेगळ्या मनशां सोबें संवाद करूंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
वोस्ता तुई देवाची रासा जय प्रिती मोग वोस्ता तुई देवाची रासा जय प्रिती मोग वोस्ता तुई देवाची रासा जय प्रिती मोग वोस्ता तुई देवाची रासा जीव्या देवाची बिरां ताचो मोग आमच्या काळजांत दूर कोऱ्या मोनान कोची प्रिती एकामेकाची जय प्रिती मोग वोस्ता तुई देवाची रासा जय प्रिती मोग वोस्ता तुई देवाची रासा प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेताना सुर्गींच्या वस्तूंचो मोग करून आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूं तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. प्रितीच्यानो व्हडा भवार्थान हे देव मंदिरांत आमी एकठवल्या आमच्यो गरजो आमचे आवडे मानिवंत आग्नेल्या वरवीं देवाक उबारूं. जेजू म्हणटा जंय दोग ओतेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय हांव आसां. आमची केलेली मागणी मानिवंत आग्नेल्या वरवीं देवान आमकां फावो करची. मानिवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या आकांताच्या त्रासाच्या वेळार जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो आमकां पावता. आयज एन मास्कारेनस मोर्जितान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. जुलयाच्या म्हयन्यांत म्हजे मांयक कोवीड जालें. आमचेर खूब भिरांत आयली कित्याक म्हजी मांय 82 वर्सांची आनी तिका हार्टाचें प्रॉब्लम आसलें. उपरांत म्हजो भाव आनी म्हजो घरकार पॉझिटीव जालो. आमचेर अदीक आकांत आयलो. आमचो एकूच बरवंसो ह्या आमच्या आकांताच्या वेळार आमचो मानेवंत आग्नेल. ताचे वरवीं आमकां जायते उपकार फावो जाल्यात. ताचे विनवणेन आमी मागोत रावलीं. म्हजो भाव आनी घरकार रोखडोच बरो जालो. पूण म्हजे आवयचें कंडिशन बिगडत गेलें. ऑक्सिजन लेवल 87 जालें. तिका GMCंत एडमीट करची पडली. हांव मानेवंत आग्नेला कडेन मागोत रावली. देवाचो व्हड उपकार 100 दिसांनी ती बरी जावन तिका घरा धाडली. मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनच आल्ताराचो मान फावो जावंक मागता. मोगाच्या भोवमिनो वा आमच्या भयणीचो भवार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. भवार्थान उबी रावन नोवेनांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बाप्पा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय
हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळ जाणतान मागता तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनूदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड पोरगोट निवदेशी गोड परगोडणी मागता मागता आमच्या सोम्या आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची नावी येशू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. मोगाळ बाबा म्हयनो जायतीं जाणां आमी पिडींत कश्टवतात जायतीं जाणां पिडींत आसात पूण ह्या जाग्यार नात तांकां आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुचार बापा आमच्यो सक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक हे संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतीपणी मागता हे आमच्या पिडीवंत भावा भयणाचेर भलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी भलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावाट दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदां कालच्यो आनी संतोशान तुका वखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनां. आमेन. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक नोवेन. हे भोव प्रितीवंता आनी मोगाळा सांत फ्रांसीस शावेरा तुज्या सांगाता सर्वेस्परा देवाक व्हडा मानान परनिपात आनी नमस्कार करता. देवान तुका सोबार देण्यांनी भरलो आनी उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक धाडलो. देसां देसांनी वचून देवाचें राज स्थापूंक पवित्र सभा वाडोवंक तूं थांबनासतना वावुरलय. तर त्याच मोगाळा सोडवणदाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवंक तुजे सारके आमकां उर्बेवंत मिशनार कर. उतरांनी आनी जिविताचे चालीन शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवंक जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटय आनी क्रिस्ती भावार्थाचो उजवाड सगल्यांक फांकय. आमेन. सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्वर जोताय सावसरे मदें सदो आनी सदोवचो पूत जेजू देवाचे माये आमान बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाची महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां सोदांक सोदांक घाल. आमेन. सांत फ्रांसीस शावेरा आमचे पासत माग. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात सगळ्या मनशां सवें उलोवंक भासाभास करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
आसा